ते भायल्यान ऑब्जर्वेशन करपाक रावल्ले सगळे वर्कर एक जवळ 10-12 लोक आसले आमी वर्कर. तेन्ना की आमकां दिसलें की एक गाडी येयली, बोलोवन गाडी येयली आनी तितून 3 जाण मनीस देंवले आनी देंवल्यान आमचो कंपाउंड आसा त्या कंपाउंडाच्यान फॅक्टरी एंट्री मारली भितर आनी 2 जाण परत वचपाक तांकां आमी धरता आसतना ते धांवता आसतना खंय पडले, मार खंय तरी लागला आसलो तांकां आमकां धरले. धरतकर आमी पुलिशेक फोन मारलो 100 नंबराक आनी 100 नंबर डायल करता पुलीस थंय येयले आनी मागीर लोकूय गांवचो जमलेलो थंय. ना पण तुमकां काल सेक्युरिटी काडून तुमकां कामगारांक वचपाक न्हय? सेक्युरिटी आसले आनी आमकां फक्त तेणी भायल्यान दवरलेले आमकां. सो ते कितल्यांक येयले रातचे मागीर? 10:30. कशी गाडी बीन घेवन येयले? गाडी घेवन येयले, बोलोवन गाडी घेवन येयल्ले आनी गाडी थंय दवरले. 3 जाण मनीस देंवले गाडयेचे. 3 जाण देंवतकूर ती गाडी तांकां देंवयली आनी गाडी गेली. गाडी वचून ते 5 मिनटांनी एकट्यान गेटी भितर आमची उडी मारली आडे भितर आनी दुसरे 2 जाण ते वचपाक घातले. तितल्यान आमी थंय तळमळ घातले, ते एकटे जाले आनी तांकां आमी धरपाची ट्राय केली आनी धरले सुद्दां. कितें मेळ्ळें तेंचे कडेन फक्त ते लॉकर कट करपाची एक प्लेट एक मेळ्ळी, एक उदकाची बॉटल आसली आनी एक स्क्रूड्रायव्हर आसलो आनी 4 पिशव्यो आसल्यो ह्यो 25 किलोची प्लास्टीक पिशवी आसली. सो तुमी रातीच पोलिसांक फोन करून तांकां ताब्यान दिले काय? हय, रातीच पुलिसांनी ताब्यान दिले तांकां. पयलीं बीन ते कितें कळ्ळां ते आमकां फक्त विचारतात की आमी फोंड्याचे इतलेंच म्हटलां, तेचे फुडलें कांय सांगना तेणी आमकां. फोंड्याचे म्हटलां, नांव बी तशें आमकां कांय सांगना. आमी विचारलें तुमी खंयचे काय, आमी फोंड्याचे इतलेंच सांगलें तेणी. पूण तुमी तांकां बडयलें बीन काय? ना, आमी पळोवन तांकां हॉस्पिटलान बी एकला हमदायन ना. ते कशें आसा, धांवता आसतना ते तुमकां पयलींच म्हटलां आमी एकदां, धांवता आसतना ते पडल्या कित्याक रातचें कांय कळना आनी आमचे भितरल्यान थोडे मार लागले आसा.